आमी जायते फावटी तिचे आमचे MLA फुडें घेवन गेल्ले आसा हो प्रोजेक्ट. पूण सगलो लोक एक आशेन रावता आनी आमी आशेन रावतात, कित्याक ही एक गरजेची वस्त आमच्या सगळ्या लोकांक. कोलवासान अप टू जुवारी नगर हेल्थ सेंटराचो उपयोग जातलो. पूण आयज हो हेल्थ सेंटर चालू जाल्यार 7 वर्सां जालीं आनी कित्याक लागून हो आजून सुरवात जायना तें आमचे MLAन आमकां सांगपा जाय आसलें, लोकांक सांगपा जाय आसलें. हो लोकांकूय प्रोजेक्ट आनी हांव मागतात MLA लागीं हो एक प्रोजेक्ट तुवें चालू केल्लो. इतलीं वर्सां देखून तुवें काडले हो प्रोजेक्ट सोंपोवपाक. आतां तरी तुवें इतले बेगीन हो प्रोजेक्ट सोंपोवन लोकांक फायद्याक पडटा. एक दुयेंत मनीस जाल्यार आमकां हांगासून मारगांव जाल्यार GMC व्हरपा पडटा. हें हॉस्पिटल चालू जाल्यार आमकां जायत्यो सवलती मेळटल्यो. आमी सोजमतात ही आमचे MLA आसा ती तोकूच घेवन हें हॉस्पिटलाची सुरवात करतली म्हणून. तसोच ओवर रेल्वे ब्रीज आसा. कितलींच वर्सां जालीं लोक वाशेन रावता प्रोजेक्टाक. आमचो स्वर्गीय मदानी बाब, आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मुखेलमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर आयले, इन्स्पेक्शन केलें आनी आयज पासून ताची कांयच जावंक ना. आमचे MLAन लोकांक सांगपाक जाय बाबा हें कित्याक लागून जायना, फुडें कित्याक लागून वचना. हे लोकांचे प्रोजेक्ट तेणें लोकां फुडें एक प्रेस वो कितें सांगपाक जाय बाबा कित्याक लागून हाडून उरलां तें. दुसरे सुवातेर हांगा एक बायपास रोड केल्लो तेणें पयले स्केपी आयले तेन्ना. पयलीं बायपास रोड सुमार 200-300 शेतकार आसा थंय. एवरी इयर थंय शेतां फ्लड जाता, बुट्टी येता, लोकांचे सगळे पोस्ट निर्फळ जाता. आमी तिका सांगलें थंय पायप कालवट आसा व्हडले, ते सगळे आतां माती येवन पुरल्यात, लोकांची शेतां पिळाव जातात. थंयसर बॉक्स कालवट कर म्हणून. पूण हो लोकांचो एक व्हडलो प्रॉब्लेम शेतकारांचो, गरीब लोकांचो. आयज पासून तेणें कसलीच आमचे MLAन प्रयत्न करूंक ना थंयसर पायप कालवट आसा ते काडून बॉक्स कालवट करपाक. हें एक लोकांचें व्हडलें काम आसा. ताका लागून मागता आसलो हें आमचें गरीब लोकांचें शेतकारांचें काम तेणें हातांत घेवन बेगीन सोंपोवपाक.